Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी लेवीचे कुळयेंत एक दादलो आसलो. ताणें वचून लेवीचे एके धुवेक आपली पोतीण करून घेतली. ती गोरबेस्त जाली आनी तिणें एका भुरग्याक जल्म दिलो. तो भुरगो पळोवंक एकदम सोबीत दिसता देखून तिणें 3 म्हयने ताका लिपोवन दवरलो. ताका आनीक लिपोवन दवरूंक जायना तें पळोवन तिणें लोवेंची एक पांटली केली आनी ताका दामोर आनी लांबी लायली आनी त्या भुरग्याक तांतून भितर घालो आनी ती मांटली न्हंयचे देगेर झाडां मदें सोडली. कितें जाता तें पयस थावन पळोवंक ताची भयण थंयच रावली. तेन्ना फारोवाची धूव न्हंयत न्हावूंक आयली आनी तिच्यो चाकोरणी न्हंयचे देगेर भोंवताल्यो. त्या झाडांनी तिणें एक पांटली पळयली आनी आपले चाकोरणीक ती हाडूंक लायली. ती उगडतोच रडता तो एक भुरगो तिका दिश्टी पडलो. ताचे तिका चुरचुरे दिसले आनी तिणें म्हणलें, हो एक हेब्रेवांचो भुरगो जावंक जाय. तेन्ना भुरग्याचे भयणीन फारोवाचे धुवेक म्हणलें, तुजे खातीर ह्या भुरग्याक दूद दिवंक हेब्रेवां मदले एके बायलेक हांव आपोवंक वचूं? फारोवाचे धुवेन म्हणलें, होय वच. आनी चेडूं भुरग्याचे आवयक हाडूंक गेलें. तिका फारोवाचे धुवेन म्हणलें, ह्या भुरग्याक व्हर आनी म्हजे खातीर ताका दूद दी आनी तुजी मजुरी हांव तुका दितोली. अशें ते बायलेन भुरग्याक व्हेलो आनी ताका दूद दिलें. तो भुरगो वाडटोच तिणें ताका फारोवाचे धुवेशी हाडलो आनी हिणें ताका आपलोच पूत जाल्ले परी वागयलो. मोइजेस म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, हांवें ताका उदकांतलो वयर काडला. तेन्ना वाडोवन व्हडलो जातोच मोइजेस एक दीस आपल्या भावा भयणींक भेट करूंक गेलो आनी कितलें झोड तांचें जिवीत तें ताणें पळयलें. आनी एक इजिप्तकार एका हेब्रेवाक आपल्याच लोकांतल्या एकल्याक मारतालो तो ताणें देखलो. आपणा भोंवती नदर मारून कोण ना म्हूण पळोवन त्या इजिप्तकाराक ताणें जिवेशी मारलो आनी रेवेंत लिपयलो. दुसऱ्या दिसा तो परतो आयलो आनी दोग हेब्रेव झगडटाले तें ताणें पळयलें. गुन्यांव आसलेल्याक ताणें म्हणलें, तुज्या सांगात्याक मारून तूं कितें करूंक सोदताय? ताणें ताका परतीपाळ केलो, आमचे वयर तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला? इजिप्तकाराक मारलोय तसो तूं म्हाकाय जिवेशी मारूंक सोदताय? मोइजेस भियेलो आनी आपणाच भितर ताणें म्हणलें, हांवें केल्ली ती वस्त सगळ्यांच्या कानार पडली. फारोवान ही खबर आयकली तेन्ना तो मोइजेसाक मारूंक सोदतालो. पूण मोइजेस फारोवा सोरशिलो पळोवन वचून मिदियनाच्या देसांत रावूंक लागलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात, तुमचीं काळजां आनंदान जियेतोलीं. खोल खोल चिखलांत हांव रोंबलां, पांय दवरूंक स्वात ना. सोमदिराच्या उदकांत पडलां, लारां पोंदाक हांव बुडतां. जबाब.
खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागता. सर्वेस्परा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं खोऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. हांव देवा घायिल्लो दोळदिरो, म्हजी सोडवण कोर, म्हाका उबार. गायोन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणतलो. जबाब, त्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. हें पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं, कित्याक सर्वेस्पर आयकोता दुर्बळ्यांची मागणी. सांकलेनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरना. जबाब, खालत्या मनशानो सर्वेस्पराक सोदात तुमचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. उद्गार. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जंय जंय आपणें वगळीं विस्मितां केल्लीं त्या नोकरांक ताणें जिवीत बदल्लें ना देखून जेजू अशें तोंडार मारूंक लागलो. कोराजीन, तुजें कोटा. बेतसायदा, तुजें कोटा. तर तुमचे मोदें केल्लीं विस्मितां तीर आनी सिदोन नोगरांनी केल्लीं जाल्यार केन्ना तीं कांबळ्याचो साकोटो आनी गोबोर घालून प्राचीत करतलीं आसलीं. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी तूं काफारनांव, वयर स्वर्गा पर्यंत पावतली म्हूण रावताय कितें? तूं सोकला यमकोंडांत शेवटोतलें. कित्याक तुजे सवें केल्ल्यान तीं विस्मितां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार आज पर्यंत तें उबें उरतलें आसलें. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, जोडतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे इतली खोराय आसची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. ताणी जिवीत बदल्लें ना. मातेव 11:20. एक पूत वायट वेसनांक लोबदल्ल्या आपल्या बापायक ताच्या दुयेंसा वयर समजणी दिता आनी ताची वागणूक बदलूंक सांगता. तूं जिविताची चाल बदल नाजाल्यार काळजाचो आटॅक येवन मरतलो. ओ आर जावन घरांत उरतलो. ह्या कडक उतरांनी शिडकायता आनी फिरगोजेंत वचून बरें कुमसार करून देवाच्या बोगसोण्यांक उलो मारूंक सांगता. आयच्या पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरजा देवाक उलो करता आनीक आपले कोश्ट दोग सांगता आनी देव तांचे मागणें आयकोता.
इजिप्त देशांतली फारोवाच्या गुलामपणांतली सुटका दिवंक आनी वायट विघ्नांतली तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक देव मोइजेसाक जल्मांत हाडटा. शुभ वर्तमानांत जेजू जोडटेची खबर करता. कोराझीन, बेतसायदा आनी काफेरनांव ह्या शारांनी रावून त्या लोकांक जेजून देवाच्या राज्याची बरी खबर परगोटली आनी जिवीत बदलूंक शिकोवण दिली. पिडेवंतांक पेकोवणी, मेल्ल्यांक जिवीत देंवचार काडले आनी जायत्यो मिलाग्री केल्यो. खेरीत देवाचें देणें तांकां फावो जाल्लें, पूण ताचो फायदो काडून पातोक वळखून जिवीत बदल्लें ना. देखून जेजू तांकां कडोक शिडकावणी दिता आनी जोडतेच्या दिसा तांची खोरायेन जोडती जातली म्हूण शिडकायता. उंचली घोडणी आनी शुभवर्तमान आमकां एकूच संदेश दिता. देवाचें उतर मांडून जिवीत बदलूंक पातोक वळखून सोंदान संस्कार घेवन प्राचीत करुया. दुबळ्या गरजेवंता सवें दोयाळ जावन आनी तांची सेवा करून देवाची कृपा जोडून घेवन जोडते दिसाक तयार जावया. जाणविकायेच्या देवा, नेणारांक देवाची बरी खबर परगोटून मन बदलूंक शिकोवण दिवंक तुज्या जाणवायेन आमकां भर. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren karo.